तुम्ही जर आंबोली घाटातल्या धबधब्यार वयतात जाल्यार रावात. इन्फॉर्मेशन अशी आसा की जो कंटिन्यू जो पाऊस लागल्या त्या पावसा कारणान खंय तरी उदकाचो प्रमाण वाडलेलो आसा. त्या खातीर तात्पुरती आंबोली घाटातलो जो धबधबो आसा सध्या बंद करपाक आयिल्ले आसा. जसो तेंचे गायडलायन मेळटले तशें ते सांगतले. पूण सध्या जरी तुमी धबधब्यार वचपाचो जर प्लान आसा जाल्यार सध्या तरी धबधबो बंद आसा. आणि काल सांजेच्यान जे आतां मेरेन लोक जे आसात त्या धबधब्यार येवन परतून गेल्लेले आमकां सध्या पळोवपाक मेळटा. मजगती मंगळारा सांजो निपाणीचो एक पर्यटक आंबोलीच्या महादेवगड पॉइंटावयल्यान सुमार 400 फूट खोल देगणात पडलो. डॉक्टर आयूब सय्यद अशें ह्या पर्यटकाचें नांव. बुधवारा दनपारा ताची कूड सापडली. निपाणी बेळगांव हांगातलो 45 इयर्स जो डॉक्टर आयूब सय्यद आणि ताचे वांगडा फ्रेंडां टोटल 9 जाणांचो टीम हांगा आयिल्ले. आणि खंय तरी ह्या पॉइंटार आयल्या उपरांत ताका खंय तरी मुतपाक जालें म्हणून तो खंय तरी रेलिंग क्रॉस करून गेलो आणि तेचे बॅलन्स वचून जे 400 फीट हायटी वयल्यान खाला पडून ताका मरण आयलें. आणि काल सह्याद्री एडव्हेंचर रेस्क्यू जी टीम आसा हांचे सर्च करपाचे यत्न केले पूण खंय तरी दुखे आसल्या कारणान खंय तरी सक्सेसफूल जाले ना. त्या उपरांत आयज खंय तरी 12 सुमार डेथ बॉडी मेळ्ळेली आसा. आंबोलीच्यान प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगी मनी.